आज हांगा मिटींग आशिल्ली। त्या मिटिंगेंत आमी वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा केली। खास करून आज गोंयांत कोविड-19 लागून जी परिस्थिती तयार जाली आनी ज्या परिस्थितींतल्यान गोंय राज्य वता ताचेर सगळ्यांची चर्चा जाली। तातूंत सगळ्या मेंबरांक दिसपाक लागले की आमी सरकारा कडेन एक व्हायट पेपर ऑन कोविड-19 मागपाक जाय। तातूंतल्यान सगळे बॅकग्रावंड धरून आज पर्यंत कितें जालां पोजिशन, कितल्यो खरे केजीस आयिल्ल्यो, कितल्यो केजीस ट्रीट जाल्यो, कितल्यो केजीस आसात, वेगवेगळे एक फावटी वर्जनां येतात। ताका लागून ते एक व्हायट पेपर जर तांणी दिलो जाल्यार तातूंतल्यान सगळ्यांक कळटलें मायग्रंट वर्कर्सांक कशे पद्दतीन तांणी जेवण दिलां, कितें केलां, तें कितलो खर्च जाला। आतां कोवीड फंडीक म्हाका दिसता 8 कोटी कलेक्ट जाला, तातूंतल्यान खर्च कितलो गेला हें सगळें त्या व्हायट पेपराचेर जर आयलें जाल्यार तें सगळे गोंयच्या प्रजेक कळटलें कितें पोजिशन आसा। दुसरो म्हत्वाचो इशू म्हणजे गोंयच्या सरकारान काही दिसां पयलीं एक पॉलिसी डिक्लेअर केली। त्या पॉलिसींत अशें म्हटलें की जे गोंयकार गोंयांत परते येतात त्या गोंयकारांक टेस्टी करपाक आमी पयशे चार्ज करपाना आनी क्वॉरंटायन करपाकय पयशे चार्ज करता। इनफॅक्ट हांवें ती पॉलिसी गव्हर्मेंटाची ऑफिशियली वेलकम केली। इट्स अ गुड पॉलिसी अशें, इट्स अ रियली गोवन्स डिजर्व दॅट टू कम बॅक टू गोवा। मागीर लक्षांत आयलें पळयलें जाल्यार की वेगवेगळे प्रोसिजर 2-2 दिसांनी बदलपाचें चल्लें। तातूंतल्यान एक सी फेरर्सांक पेड क्वॉरंटायन प्रश्न उपस्थित जाता, सी फेरर्स जे गोंयांत येतात ते गोंयकार न्ही। तातूंतल्यान अशें लक्षांत आयलें की जे स्ट्रँडेड गोंयकार आशिल्ले ते परते येतात तांकांय ते आज नवो SOP काडला, तातूंत म्हणटा ते 2000 रुपया भरून तांणी टेस्ट करता। मागीर थोडे जाण म्हणपाक लागले थोडे दीस थंय रावपाचें, थोडे दीस होम, अशे तरेतरेचे हे प्रोसिजर्स येतात। तातूंत लागून सगळ्यांत कन्फ्युज्ड सिच्युएशन आहा गोंयांत कितें जावपाचें। तिसरी गजाल अत्यंत म्हत्वाची म्हणजे मायग्रंट लेबरांचो प्रश्न ज्या पद्दतीन आज चलता ती खरें म्हटलेल्यार पद्दत आमकां सुद्दां अत्यंत वायट दिसता। कारण तांकां आमी ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडा वयल्यान एक्चुअली तांकां हेल्प करपाक जाय। आमचो प्रयत्न जाता, आमचे सगळे जाण खंय बाब रवी जायत, रिजिनल जायत, न्यूझीन जायत, बाब राणी साहेब जायत, खंयचे आपल्या भागांत खंयच्यानय मायग्रंट वर्कर वता तांकां खंय कितें जेवण दिवपाचो प्रयत्न जाता, तांकां कितें हेल्प करपाचो प्रयत्न जाता, चालू आसा। पूण ऑफिशियली तांकां जो की बरो ट्रिटमेंट, हांव बरो ट्रिटमेंट म्हणटा आसतना मिनिमम जेवण तरी तांकां दिवपाक जाय। आतां ते 3 दीस ते ट्रेनी भितर आसता, ट्रेनी भितर तांकां कितें वेवस्था केल्या कोणाक कांय खबर नासता। 3 दीस तांकां ट्रेनींग पावपा लागतलें, उत्तर प्रदेशाक गेले जाल्यार खंय गेले जाल्यार। आनी म्हणून आमच्या केंद्रीय काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष सोनिया गांधी आनी राहुल गांधी हांणी सामकें आज काल सुद्दां डिमांड केला की ह्या मायग्रंट लेबर्सांक बरो ट्रिटमेंट दियात आनी तांकां राज्यांत तांच्या धाडून दियात। आज सुद्दां बिहाराक जवळ जवळ 14,000 लेबर्स रजिस्टर जाल्ले आसात गोंयांत। आज पर्यंत एक ट्रेन बिहाराक वचूना आनी थंय कोऑर्डिनेशन कशें जाता की आतां गोंय मडगांव समज आज एक ट्रेन वता, परत थंय नावेली स्टेडियमाचेर 2,500-3,000 लोक जातात। तांकां कितें जेवण, आतां आमचे ते कोण व्हॉलंटियर्स आहा ते बाबडे जेवण दितात, ते स्वता रांदतात, थोडे जाण बायलो इनवॉल्व जाल्यात ते जेवण व्हरून दितात, पूण गव्हर्मेंटान तांकां कितें जेवण दिवपाची वेवस्था केल्या, कितें केल्या हें कांयच खबर ना। आनी म्हणून तांचे बाबतींत एक अत्यंत सिंपथेटीक स्टँड गव्हर्मेंटान मॅनेजमेंट सारकें करचें। नाल्यार अशें जाता की उत्तर प्रदेशची ट्रेन वता म्हणून लोक हांगा येतात, हांगा येतकीर तांच्या लक्षांत येता की ट्रेन ओरिसाक वता, दुसरे दीस ट्रेन करमळेच्यान उत्तर प्रदेशाक वता। हांगाचे लोक परते कशे मेळटा तशे चलून जाल्यार चलून, बसीन जाल्यार बसीन, कितें मेळटा तशें वता ते सामान्य। मागीर MCCच्या ग्रावंडा कडेन जर पासे मारत जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की थंय कशा पद्दतीन लोक रावतात, शेतांनी रावतात आनी कितें रावतात। म्हणजे हाचेर म्हाका दिसता अत्यंत सरकारान लक्ष घालून हें करपाक जाय। आनी एक डिमांड जो हांवें केल्लो की हे कोविड-19 लागून ह्या समाजांतलो दुर्बल घटक तो मागीर पायलट जायत, रिक्षावालो जायत, टॅक्सीवालो जायत, तुगेलो खाजेकार जायत, चणेकार जायत, हे सगळे आज आमकां पळयतात फुलं विकते आसले, हे सगळे आज अत्यंत बिकट आर्थीक परिस्थितींतल्यान वता। घरा कडेन कसलेंच इन्कम ना, खर्च तोच चालू आसा। अशा परिस्थितींत हांवें एक थोडे इकॉनॉमिस्ट आनी थोडे प्रोफेसर्सां कडेन इकॉनॉमिक्साचेर डिस्कस करून तांचे कडेन उलोवन एक हांवें सरकाराक लेटर केल्लें की तांकां इमिजिएटली एक पॅकेज दिवचें।
ह्या लोकांक. कारण आज तांचें कशें आसा, इन्कम बंद, इन्स्टॉलमेंट चालू आसात आनी खर्च चालू आसा, सगळें चालू आसा. हें ताजेर अजून पर्यंत सरकारान म्हाका उत्तर दिवं ना. पूण हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागतां की जाता तितले बेगीन ह्या बारीक हो सारको समाजाचो दुर्बल घटक आनी हाका आज अत्यंत गरज आसा. ती काल 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 उदाहरण दिता हांव. काल गांधी मार्केटाक गुड्स आसता पळय, गुड्स रिक्षा आसता पळय, तांणी तांचे असोसिएशनाचो फंड आशिल्लो एकठांय केल्लो 3-4 लाख. काल तांणी तातूंतले पयशे काडून आपल्या मेंबरांक 5-5 हजार रुपया दिले. म्हणजे हांव तांकां एप्रिशिएट केलें, कितें जावं. तो म्हणटा मेंबराक तांणी 5-5 हजार रुपयाचे चेक काल दिले. म्हाका काल तांणी आपयलो चेक दिवपाक. ते लक्षांत येलें की तांचो जो फंड तांणी आनी कित्याक दवरिल्लो, इमर्जन्सी कितें कोणाचेर आयलो जाल्यार आकांताक मोडपाक, तो काल तांकां मोडचो पडलो. म्हणजे अशी परिस्थिती आज सगळ्या हांचेर आयल्या. थंय सरकारान तांचेर ताबडतोब लक्ष घालचें आनी तें करचें अशें हांव सरकारा कडेन मागतां. आमच्या पक्षाची फाल्यां सोशल मिडिया लायव्ह कॅम्पेनां 11 ते 2 आनी जवळ जवळ 50 लाख कार्यकर्ते आनी जनता ह्या कार्यक्रमात भाग घेवपाची आसा. तातूंतल्यान एक केंद्र सरकाराच्या नजरेक आमी 2 मागण्यो दवरतात ऑल इंडिया लेवलाचेर. एक की जे इन्कम टॅक्स ब्रॅकेटांत येना असे गरीब लोक, तांच्या अकाउंटाक केंद्र सरकारान 10,000 रुपया डायरेक्ट ट्रान्सफर 10,000 जाला. ताजेर आमी डिस्कशन केला एंड ऑन दॅट इश्यू इट इज अ क्वेश्चन सेट बाय द बोर्ड. जेन्ना बोर्ड सेट करता इट्स अ ऑटोनॉमस बॉडी आनी BJP पार्टीक तितून पॉलिटिक्स करपाक कांय गरज ना. BJP ऑफिसांत वचोन प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक तांकां व्हडली खास दे शूड नॉट डू दॅट. कित्याक इट इज अ बोर्ड, इट इज द स्टुडंट्स दे आर आन्सरींग एग्जाम्स ऑन वन सायड एंड सेकंड सायड यू आर डुईंग पॉलिटिक्स. आनी वयल्यान आमी पॉलिटिक्स करतात म्हणटाले, सो तेजेर आमी निश्चित मारतात. एंड वी आर सपोर्टींग दोज the board who have set this question and it shows what is the government for the last 8 years. Last 8 years आमगे कांय government ना. So they know what it is and they have set a question. But irrespective, at least party option रावन ते politics करपाची गरज ना. And when exam is going on, एक वता सांगता आम politics करता मग दुसरा. Now this is SSC questions. Other issues like क्वारंटायनाचेर बी आमगेले थोडे इश्यूज आहाय. आमगेले लोक जायत जाण गल्फाक अदर प्लेसीस लोक हें नासतो हा कितें तांगे विजा एक्सपायर जालो आहाय. आयडेंटिफाय दोज पीपल एंड गेट देम बॅक. गल्फांत आहाय जायते कोडे आहाय, इटली आहाय, कोण आनी जायते कोडे आहाय. तांकां विजा ना, तांकां कडेन ट्रॅवल डॉक्युमेंट ना, तांकां पयशे नाय थोड्यांक येवपाक. आज कोविडाचे पयशे खंय मोडपा जाय असो मनशांक कोण होरे त्रास पडले. आयडेंटिफाय देम. वी आर नॉट सेइंग गेट एवरीबडी. आमी सगळ्या हाडे म्हणनाय, कोण त्रास पडले कोण आहाय तांकां आयडेंटिफाय करूया आनी हाडाय तांकां. आनी वाय इन अ हरी टू ब्रिंग अदर पीपल इन टू गोवा हू आर नॉट गोवन्स फर्स्ट, और अदर दोज पीपल आमी जे गोंयांत आहाय, गोवन आयडेंटिटी आहा, गोवा आधार कार्ड आहा, गोवा हें आहा, तांकां पयलीं हाडे. वॉट इज द हरी टू ब्रिंग अदर पीपल फर्स्ट?